Speaker sir, 3B first question jam inchale Speaker sir. Will the Minister for Election be pleased to state the details of the steps taken by the government on the reservation of ST seats in the state? Or specific answer Speaker sir. 20 वर्सां जाली Speaker sir. 20 वर्सां ST समाज जो हा Speaker sir, आज तू ये कोदलार आहा Speaker sir, हो तुझो समाज प्लस आमच्या आनी 3 जाण भाव आहा आमचो 3 MLA जे मिनिस्टरूय आहा हांगा गणेश बाबा आहा गोविंद बाबा एंटनी वाजा. You all come from this community. Question was very specific. 20 वर्सां जाली Speaker sir. In 1987 Speaker sir, जेन्ना Goa Daman and Diu Reorganization Act 1987 ताजे section on page 6 तुम्ही चोयला जाला Speaker sir, it was written that constituencies in which seats are reserved for the scheduled caste and scheduled tribes shall as far as practicable be located in areas where the proportion of their population to the total population is the largest. Based on this Speaker sir, या governmentan एक gazette notification काढले. It was removed in January 1989. I will place this on the record Speaker sir. And based on this gazette notification Speaker sir, you all had allowed, you all as a government tumgelo, you all had allowed 1 seat that is for the SC and जे आता presently is Perne. मुझे 10 नासन आता 20 वर्षा. My question was, ये 20 वर्षा, what are the steps taken by this government on the reservation of ST seats in the state? आज answer माग दिल ना. मुझे 20 years on तुम्ही किती केले? Why is this treatment different when you followed the same gazette notification, when you followed the same Goa Daman and Diu Reorganization Act, जे SC कुई म्हणता, ST कुई म्हणता, पण तुम्ही SC समाजाक already एक grant केले. ST जो आहा 10.23% population आहा as per 2011 census. 2001 census आहा 9 point some percentage आहा. So what have you all done for the last 20 years? Specific answers आशिल्लो वो answer दिल ना. So specific answer, what have you done in the last 20 years to give them these rights? Please give me these answers, Speaker sir. Speaker sir, आम्ही सरकारान Speaker sir 25 फेब्रुवारी 2014 ह्या दिसा State Election Commission हांच्यानी directly for the Under Secretary for the Election Commission of India हाका बरयल्लें आसा. There is a readjustment of the SC/ST Parliamentary and Assembly Constituted Ordinance 2013. It is preparedness for the revised papers regarding तांकां STचे रिजर्वेशन्स करचे आनी ताच्या खातीर जी सेपरेटली आमी म्हणटा की डिलिमिटेशन ऑफ द पार्लियामेंटरी असेंब्ली कॉन्स्टिट्युन्स ऑर्डर करचे पडटा. 2008 केल्लें, ताज्या उपरांत करून आमी 2014 बरयलां. हें सेंट्रल इलेक्शन कमिशनान सेपरेटली परत डिलिमिटेशन ऑफ द पार्लियामेंटरी असेंब्ली कॉन्स्टिट्यूट करचें पडटा. तें करूं ना 2014च्या उपरांत. आज 2008 केलें त्या उपरांत अजुनूय करूं ना. 2014 स्पीकर सर आमी बरयल्लें आनी आतां स्पीकर सर तुमच्या लिडरशिपीच्या सकयल एक रिप्रेजेंटेशन आयलां, बाकीचे आमचे मिनिस्टर आहात तांच्याय लिडरशिपीच्या सकयल एक रिप्रेजेंटेशन आयलां. वेगवेगळी रिप्रेजेंटेशन घेतल्या. ताजी सगळी रिप्रेजेंटेशनची फायल बींग अ ट्रायबल मिनिस्टर म्हणून फायल म्हाजे कडेन पावल्या. स्पीकर सर तितून 10 तो म्हणटा तशें 10.4 बट एक्झॅक्टली त्याच्या पेक्षा चडूय आसूं शकता. ते 11 जाले किंवा 11.1 जालें आसत जाल्यार ते 4चे 5 सीट जातले. सो डॅट आमकां ताजेर फक्त डिसिजन घेवपाचो आसा. सेम रिप्रेजेंटेशन धाडप काय परत एकदा सर्वे करून धाडप ह्या विशयाचेर आसा. पण आमी 2014चे धाडलेले रिप्रेजेंटेशन जे आसा हें फॉलोअपूय करता हे स्टेट सेंट्रल इलेक्शन कमिशना कडेन. डिलिमिटेशन ऑफ द पार्लियामेंटरी असेंब्ली कॉन्स्टिट्युशन फॉर्म करचें म्हणून तें एकदा फॉर्म जालें जाल्यार निश्चित रित्या गोंयाक ट्रायबल भावांक रिजर्वेशन मेळपाक जाय. हें आमी बी तेच्या खातीर क्लियर आहा. आतां पर्यंत 2001 म्हणजे तेन्नाचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसले तेन्नाच सगळे ट्रायबल्स रिजर्वेशन्स आनी ट्रायबल रायट्स जे मेळपाक जाय आसले ते मेळ्ळ्या. त्या खातीर आमकां खंयसरूच ट्रायबल भावांचेर अन्याय करपाचो ना. आमच्या सरकारान जेद्या वेळार ट्रायबल भावा खातीर ज्यो गजाली करपाक मेळटा म्हणजे नॉट ओन्ली द रिजर्वेशन बट फॉरेस्ट रायट्स एक्टाच्या अंतर्गत लँड आसतली किंवा बाकीचे सगळे विशय हे सातत्यात आमी क्लियर करीत आसा. म्हणजे 10,000 लँड एप्लिकेशना पासून 2,500 पर्यंत आमी पावल्या. त्या खातीर खंयसरूच म्हणजे आमी ST रिजर्वेशन दिवपाचे पंचायत आसतले जिल्हा पंचायत आसतले ज्या जाग्यार ज्या स्टेट दिवपाक शकता त्या जाग्यार
स्टेटीत रिजर्वेशन पंचायतीन आणि जिल्हा पंचायतीन दिल्या ती हो विषय जो आसा सेंट्रल इलेक्शन कमिशना कडेन आसा आणि तेय बी एकदा डिलिमिटेशन पार्लमेंटरी असेंब्ली कमिटी फॉर्म करपाक जाय आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप करून ते हे फावटी करून घेता स्पीकर सर. स्पीकर सर हांव परत सांगता 20 वर्सां जालीं वॉच आन्सर घुसपावून आज 20 years कंप्लीट जाता. हांव ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस मुख्यमंत्रीक सांगपाक सोदतां रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स मागना आमी. वी आर टॉकिंग तुवें जे भाशेन पेरने तालुका आज आहा पयल तुगेले दारगली आशिल्लें तेच भाशेन वी वॉन्ट नॉट रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स. रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स जे सांगता स्पीकर सर इज एज पर आर्टिकल 82. But what we have been demanding specific, what I want for answer 1 is we are demanding reservation of seats. For reservation of seats, you do not need to do delimitation and all. You do not need to go. Don goshti asa speaker sir. It's very categoric. Do not confuse anyone with Article 82 and Article 330 and 332. We want as per Article 330 and 332. जे भाषेन तुम्ही या समाजाक एक रिजर्वेशन केल्लें तेच भाशेन हे दुसरे समाजाचे रिजर्वेशन करचें घुसपावचें न्ही. हांव ऑन रिकॉर्ड हाडपाक सोदतां सेन्सस जे आहा 2001 2001 जे सेन्सस दाखयता 9.90%. ते सेन्सस इन 2013 I would like to place on the record. There is a notification on the Gazette which came out in 2013. 2001 चे सेन्सस 2013 Gazette notification आहा. Here it is showing 1,33,156 population je asa. So this population has not changed in a big way, Speaker sir. Ani change zale dekun zalyar from 9.90 it has become 10.23. तुज्यानी दुसरे समज आणि एक 5,000 वाढलो कांयच फरक पडना. But what we are trying to prove here, Speaker sir, why is this delay? Jenna already there is a letter coming from the Director of Tribal Welfare, proposal for ST reservation over the seats over here. And in that letter, they are clearly saying that the State Assembly legislation of Goa is comprising of 40 constituencies, out of which only one Perne Assembly constituency is reserved for SC community. And there is no reservation of ST community. And this letter, je paragraphs je mujhkade naha, you have agreed, Speaker sir, in my question B, ती letter पावली म्हणून. So ही लेटर जी पावल्या आणि जी लेटर ही क्लिअरली विचारता एज पर सेन्सस ऑफ 2011 आउट ऑफ एक्झिस्टिंग 40 असेंब्ली सीट्स डिलिमिटेशन हिंग लागना स्पीकर सर. एक्झिस्टिंग 40 जे सीट आसा and as per population of the census 4 constituencies needs to be reserved for ST community, Speaker sir. And your 4 constituency has been clearly marked, Speaker sir, in the Gazette notifications. So Speaker sir, we want to know that these 4 constituencies, which is Maye, Priol constituency, Sangye constituency and Kepe constituency, ye chari constituency ji clear cut answer waspa joyo from the CM. When is he sending the answer? As per Article 330, without confusing and giving an answer that as per Article 82, he needs to do delimitation. We need clear answer. We are not looking for delimitation. We are not asking for readjustment. We are asking for existing seats reservation, your 4 constituency, which also the Director of Tribal Welfare has proposed. So why is this step-motherly treatment, Speaker sir? Only step-motherly treatment for ST community? SC community itli वर्ष झाली दिली. So why this step-motherly treatment, sir? ST community मेळपा जावो. Clear करा 2024 पहिले तुम्ही यो 4 constituency दिता या दिना. We are not talking about readjustment. Yes, Speaker sir, त्यांनी भाषण बरें केलें आणि स्टेप मदरली ट्रीटमेंट इथं कोणाक सांगता स्पीकर सर? आमकां सांगता. स्टेप मदरली ट्रीटमेंट आमच्या सरकारान केन्नाच दिवंक ना. तो जे आत्ता जे सांगता पळय न्ही आमी रिजर्वेशन करपाची आमची तयारी आसा. पण तेणी ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमकांय स्पीकर सर खबर आहा मयान कितले ST आहा तो मया कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व मागता ST करपा खातीर. ताका स्वता येता ते तुमी सांगचे मयान कितले रिजर्वेशन आहा स्पीकर सर? मयान पॉप्युलेशन कितलें आहा? मयान पॉप्युलेशन आहा पिळगांव वार्डात 1 वार्ड जे हार्डली म्हाका दिसता वोटर म्हणून पळयले आसत जाल्यार 150 वयर वोटर आसचे ना. बरोबर आसा काय ना? 1% आता तुम्हीच सांगता आता तो म्हाका सांगता प्रियोळ घाल मये घाल
तेजे केपें घाल. स्पीकर सर हांव सांगना. स्पीकर सर हांव सांगना. राव स्पीकर सर आय थिंक मुख्यमंत्री खबर ना. ना ना मुख्यमंत्री खबर ना. म्हाका खबर ना. परत ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. स्पीकर परत ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस मुख्यमंत्री ट्राइंग टू कन्फ्यूज एवरीवन. स्पीकर सर मातसो बस म्हणून मातसो बस. तू सांगना ते सेन्सस रिपोर्ट आनी एक पयली लेटर धाडला मय रिजर्व जावचो म्हणून. जे केन्ना तरी म्हाका दिसता एप्रॉक्सिमेटली इन म्हाका आत्तां लेटर केन्ना धाडला ते याद ना. बट त्या लेटरान मी इट इज इन द इयर 2009 कितें तरी धाडलेलें आसा. आतां स्पीकर सर हांवें जर ह्यो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व कर म्हणून धाडल्यो आसत जाल्यार मयाचेर तो अन्याय जावचो ना. ताज्या पेक्षा म्हाका दिसता स्पीकर सर ज्या जाग्यार मॅक्झिमम एसटी लोक आसा ते कॉन्स्टिट्युएन्सी आतां ते ठरोवपी हांव न्हू. सेन्सस जो जाल्लो आसा बेस्ड ऑन सेन्ससाचे बेस्ड ऑन नॉट ओन्ली ऑन द सेन्सस स्टेट इलेक्शन कमिशन वोटर वायज परत करता की खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हायेस्ट पर्सेंटेज ऑफ वोटर एसटी आसा हे करचें पडटलें. आतां ते स्टेट इलेक्शन कमिशनान करपाचें काय सेंट्रल इलेक्शन कमिशन करपाचें ते ठरोवचें पडटलें. म्हाका कांयच पडलें ना. गव्हर्मेंट इज रेडी टू रिजर्व. म्हणजे आमकां आमी प्रपोजल त्या खातीर तो जे सांगता अन्याय करता म्हणून. स्पीकर सर भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या काळारूच एसटीक रिजर्वेशन दिलें. म्हणजे जेन्ना केंद्रात आनी हांगा आसतना गावडा कुणबी आनी वेळीप तितूंतल्या वयल्यान धनगर हो समाज उरला. तितूंतलो धनगर हो समाज उरला तेंकाय मेळपाक जाय ह्याच मताचें आसा. आनी 2001 ते 2000 म्हाका दिसता ह्या फोटोपाचें बंद करपाक जाय. 5 मिनिटां उरल्या स्पीकर सर. स्पीकर सर हांगा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस वी वांट क्लियरन्स. स्पीकर सर तेका आतां राव म्हणून सांग. स्पीकर सर तुमकांय खबर आसा आनी एसटी कम्युनिटीक रायट मेळ्ळ्या उपरांत तेंकां आपले हक्क मेळोवन घेवपा खातीर जॉब रिजर्वेशन एड्युकेशन रिजर्वेशन हे सगळे रिजर्वेशन मेळोवन घेवपा खातीर 2003 पासून 2008 पर्यंत स्पीकर सर झगडचें पडल्या. आंदोलन करचें पडलां. तुमी त्या आंदोलनान आसा. हावजान आसलेले बरेच लोक त्या आंदोलनान आसा. मेन टॉपिकाचेर डायवर्ट करता स्पीकर सर प्लीज. स्पीकर सर आय वांट टू पुट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. स्पीकर सर बळी गेले. गिव मी अ चान्स. व्हेरी स्पेसिफिक आंदोलनात बळी गेले. प्रपोजल सेंट बाय सीओ. प्रपोजल सेंट बाय सीओ. आणि त्या खातीर तुम्ही 2012 तुम्ही ट्रायबल मिनिस्टर जाले आणि तुम्ही ट्रायबल मिनिस्टर जाल्या उपरांत पहिले फावटी सगळ्यो स्किमी केल्यो योजना केल्यो त्यो लोकांपर्यंत पावोवपाच्यो केल्यो. आणि म्हणून आमी सांगता आमी अंत्योदय तत्वाचेर सरकार चलयता. समाजातल्या शेवटच्या घटकापर्यंत आमचो पावपा खातीर प्रयत्न. 4 मिनिटां करता. ट्रायबलाचेर आमी केन्नाच अन्याय करूंक ना आणि हाज्याय फुडें आमी करचे. एक स्पेसिफिक क्वेश्चन स्पीकर सर रिकॉर्ड करून. चीफ इलेक्शन ऑफिसरान स्पीकर सर ECI एक लेटर बरयली आहा 25 फेब्रुवारी 2014. हेजेर ह्यो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी हांवें मेन्शन केल्यो त्यो आहा. सो दिस इज ऑलरेडी देर ऑन रिकॉर्ड. 2014 सावन तुमी कितें केलां? जोरी तरी तुके चेंज करपाक आशिल्ले कितें केलां स्पीकर सर? So this is the problem स्पीकर सर. आज हे फोटोइन सरकारान ह्यो स्कीम दिल्या त्यो स्कीम दिल्या सर. हे जायना भाशणां दिवन. नाउ आई एम स्टँडिंग ऑन माय फीट स्पीकर सर. आय थिंक यू शुड सिट डाउन स्पीकर सर. तुका थिंक त्या कोदलार हाडला चोक जाण तुमी आसा स्पीकर सर. इफ वी आर नॉट अग्रीइंग टू दिस आय थिंक स्पीकर सर आय वुड वांट वोट ऑफ द अकाउंट. आय वांट वोट ऑफ द अकाउंट टू नो स्पीकर सर वेदर वी आर गोइंग फॉर दिस और नो स्पीकर सर. बसून घ्या. हांव स्पेसिफिकली इंसान जय सर दिसाय. स्पीकर सर मुख्यमंत्र्याच्या इन्फॉर्मेशना खातीर मे 2022 काश्मीरान 90तल्यो 9 कॉन्स्टिट्युएन्सी एसटीक रिजर्व जाल्यो. ते 2026च्या सेन्ससाक रावले ना. स्पीकर सर हांवूय हो इश्यू शिकला. हाजे पयलीं हांवें हो इश्यू रेज केला. स्पीकर सर आतां टायम ना म्हणून इतलेंच हांव एक स्पेसिफीक मुख्यमंत्र्याक क्वेश्चन करूंक सोदतां. ताका खंयच्या इलेक्शनाक एसटी कम्युनिटीक रिजर्वेशन मेळ्ळें जाय? 2027, 32 काय 37? कित्याक इफ यू गो बाय द सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट्स वॉट ही इज सजेस्टिंग स्पीकर सर तें बेगीन तो कांय आबेडतोर करूंक सोदना. दुसरें कितेंय जालें जाल्यार 2 भुरगे दिलीप वेळीप आनी मंगेश गांवकार हे मारतीर जाले. तांणी तांचो जीव दिवचो पडलो उठाच्या एजिटेशनाक. कोणें एसटी कम्युनिटीचेर फावर केलो ना. रस्त्यार येवन तांणी घेतला आनी थोडे मागीर तुमचे असले आमदार जाल्या लिडर जाल्या. सो कोण कोणाचेर फावर करना. हांव विचारता कॉन्स्टिट्युशनल रिक्वायरमेंट असो आहा की एसटी कम्युनिटीक रिजर्वेशन मुख्यमंत्र्याचे प्रमाणे तो 27 दिवंक सोदता
32 दिवंक सोदता काय 37 आणि स्पीकर सर एक लास्ट इज द गव्हर्नमेंट अवेअर that on 19th January Kirit Solanki, who was the parliamentary committee chairman, came to Goa, told the Goa government, put a proposal to constitute a delimitation commission. Yes. And ST director has sent the file. Speaker sir, 1 minute. ST directoran मुख्यमंत्र्याक फाईल धाडल्या 21 फेब्रुवारीक 1 महिनो मुख्यमंत्री फाईल घेऊन बसला तो कितें करता सांग आता. मुख्यमंत्री एकच मिनिट हांव एकच मिनिट सांगता की हांचे बरोबरच म्हणजे जशें गोंयाक 2003 सालांत स्टेटस मेळ्ळो पाहिजे तसो उत्तर प्रदेश मेळ्ळो, अरुणाचल प्रदेश मेळ्ळो, नागालँड मेळ्ळो, आसाम मेळ्ळो, मिझोराम मेळ्ळो, मणिपूर मेळ्ळो आनी आतां लेटेस्ट म्हणटा तो काश्मीर हांगा सगळ्यांक स्टेटस दिलो बरोबर आशिल्ल्या पासांनी तांचे डिलिमिटेशन कमिशन बसून तांकां स्टेटस मेळ्ळो सुद्दां आनी तातूंत उरलें फक्त एकमेव म्हणटा तें गोवा स्टेट. ठीक आहे सर. एक म्हणजे आमकां जाता तितके बेगीन 2027च्या निवडणुकेक एसटीक रिजर्वेशन दिल्लें जाय. पार्लमेंटरी कशें दितलो तूं स्पीकर कशें दितलो पार्लमेंटरी कमिटी म्हाकाय मेळ्ळ्या तांच्यांनी रिप्रेझेंटेशन म्हाकाय दिलां आनी त्या खातीर म्हणजे आमचो करस्पॉन्डन्स जो आसा पळय न्ही हो सेंट्रल इलेक्शन कमिशन हो थ्रू स्टेट इलेक्शन कमिशन आमी करता आनी निश्चित रित्या ताच्या खातीर जो फॉलोअप करपाक जाय तो आमी फायल आहा ती धाड मरे डायरेक्टरान फायल धाडल्या ती क्लियर करतलो म्हणून. स्पीकर सर खंयच्या खंय राउंड अबाउट गार्डनान वॉकिंग हांवें परत सांगलें त्यात पयली धाडलेल्या रिपोर्टांत मया रिजर्व आसा एसटी खातीर जावं शकता आमी कोण न्ही सरकाराक कोण न्ही रिजर्वेशन करपाचें तुवें धाडपा जाय नॉट वेटिंग फॉर डिलिमिटेशन. 27 हिंगा आमगेले वयरूय आहाय एसोसिएशनाचे जे येयलो आहाय तुवें ताका सांगचें की 27 हिंगा जातलें मो तूं सार सांग 20 हांवें एकदां सांगलें आतां परत युरीन सांगला म्हणून तांकां कळपाक जाय म्हणून परत एकदां सांगता की 27 जातलें म्हणून. येस तूं तो 27 कितें जातलें डिलिमिटेशन स्पीकर सर प्रपोजल धाडटा आमी तितून कन्फ्युजन जे मयाक घातलेलें आहा पळय पयलीं केन्ना कोणें घालूं ते पळय ताणें म्हणलें तें सगळें जायना फॅक्ट आसा प्रश्नकार हांगा सोंपता तूं कारण सर प्रश्नकार हांगा सोंपता